नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेन येवकार. आमच्या अंतरिक्ष मॉड्युलान तुमचो सगळ्यांचो येवकार. आज चला वचुया आनी एक ब्रह्मांडाची कितें तरी नवी गजाल डिस्कवर करपाचे प्रयत्न करुया. आमची ही डिस्कवरीची जर्नी, आमची जी ही आमची वाटचाल आसा ती फुडें आमी करुया. आज एक सामको सिंपल प्रश्न घेवन हांव तुमच्या फुडें आयला. तुमी हाच्या बद्दल विचार सुद्दां करूं नासतलो. रातचो काळोख कित्याक आसता म्हणून, वाय द नायट स्काय इज डार्क, अशें जर हांवें प्रश्न विचारलो जाल्यार धाकटी धाकटी भुरगीं सुद्दां म्हणटलीं ह्या न्ही टीव्हीचेर विचारपाचो कसलो प्रश्न जालो. स्कुलाची भुरगीं सुद्दां सांगतलीं की सन सेट जालो की काळोख जालो. आमी विचार सुद्दां करनात की रातचो काळोख जावप हातूनय कितें सायन्स आसूंक शकता. जे आकाशान रातचे आफ्टर सनसेट जो काळोख दिसता हो खूब वर्सां, शेकड्यांनी वर्सां सायंटिस्टाक कन्फ्यूज करतालो. तुमी म्हणटले हातून कन्फ्यूज करपाक सारकें कितें आसा, हें दीस इज कॉमन, बट इट इज नॉट कॉमन. एक एस्ट्रोनॉमीन एक एंटायर थियरीच आसा जाका आमी म्हणटात ओल्बर्स पॅराडॉक्स. ती आज आमी पळोवया वॉट इट इज. रातचो काळोख कित्याक दिसता तो. एक थियरी अशी आसा ओल्बर्स पॅराडॉक्स की आमच्या ब्रह्मांडात, हे युनिवर्सात इतलो ब्रायट मटेरियल आसात, म्हणजे इतले स्टार्स आसात, इतले गॅलेक्सीज आसात आनी प्रत्येक ऑब्जेक्टांतल्यान लायट म्हणजे तुमकां खबर आसा फोटॉन्स, लायटीचे कण. इतले लायट, इतले कण लायटीचे फोटॉन्स आमचे सगळे पॉयंटांतल्यान फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द युनिवर्स आमचे कडेन येत आसा, आमच्या दोळ्या पर्यंत येत आसा. आनी रातचे सुद्दां इतले स्टार आसून, इतले गॅलेक्सीज आसून, येदो व्हडलो युनिवर्स सगळो उगडो आसून सुद्दां ती लायट कित्याक इतली येना की सुर्या पेक्षा ब्रायट जावपाक जायना. वाय द नायट स्काय शूड नॉट बी ब्रायटर देन द डे स्काय, असो हो क्वेश्चन आसा. हाका ओल्बर्स पॅराडॉक्स अशें एस्ट्रोनॉमीन म्हणटात. ओल्बर्स पॅराडॉक्स हे स्टडी करता वाय द नायट स्काय इज डार्क. प्रयत्न करता एक्सप्लेन करपाक की इतले ब्रह्मांडात मॅटर आसून सुद्दां, इतली लायट आसून सुद्दां जेन्ना सूर्य आमी काडून उडयतात तेन्ना आमचो स्पेस आमकां काळो कित्याक दिसता. 1823 हे सालांत जर्मनीत एक एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो हेनरिच विल्हेल्म ओल्बर्स. ताणें फर्स्ट टायम सायंटिफिकली हे प्रश्नाचेर विचार करपाक प्रयत्न केलो. वाय द नायट स्काय इज डार्क. ओल्बर म्हणटा की आमी डार्कनेस, काळोख म्हणजे कितें, आमच्या मनान काळोख म्हणजे फक्त एब्सन्स ऑफ सन, सूर्य ना म्हणजे काळोख. पण एक्चुअली तशें न्हय. सूर्य नासूं पूण आकाशान रातचें खूब कितें कितें आसता. आमची अर्थ एक ह्यूज, खूब व्हडलो, इन्फायनायट म्हणटा तशा ब्रह्मांडात आसा. आनी त्या ब्रह्मांडात इन्फायनायट म्हणजे काउंटलेस इतले तरेचे वस्तू आसात, ब्रायट ऑब्जेक्ट्स, जातूंतल्यान लायट एनर्जी भायर सरता. तांकां स्टार्स म्हणुया, गॅलेक्सी म्हणुया, नेब्युला म्हणुया आनी कितलें सगळें आसा. आनी इतलें आसून सुद्दां, हे सुर्या पेक्षा चड ब्रायट आसून सुद्दां हें सगळें एड जावन आमच्या दोळ्यांक रातचो प्रकाश दिसाक जसो दिसता तसो रातचो कित्याक दिसना. सायन्स म्हणटा एक्चुअली ब्रह्मांडात इतली लायट आसा जी आमी राती जर वयर पळयलें जाल्यार दिसा पेक्षा ब्रायट आमकां रात दिसपा जाय. दिसाचे लागचे ना गॉगल्स, पूण रातचे लागूंक शकता. इतली ब्रायट एक्चुअली नायट स्काय आसपाक जाय अशें ओल्बर्स पॅराडॉक्स आनी सायन्स म्हणटा. हायनरिच ओल्बर्स हाणें आर्ग्यू केलें की अशें आसतलें, इट इज पॉसिबल दॅट देर इज सो मेनी थिंग्स इन द युनिवर्स. आमच्या युनिवर्सात इतले ब्रायट ऑब्जेक्ट आसात, पूण एक पॅराडॉक्स आसा. पॅराडॉक्स म्हणजे कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, उलटें स्टेटमेंट आसून सुद्दां आमकां तें दिसना, आमकां काळोख दिसता, सिम्पली बिकॉज ते चड पयस आसा आनी आमच्या मदीं आनी युनिवर्सान हे सगळे ऑब्जेक्टांच्या मदीं गॅस आसा, इंटरस्टेलर गॅस, आनी ती एब्जॉर्ब करता आनी ही लायट आमच्या दोळ्या पर्यंत पावत ना. अशें ताणें ताजें आन्सर दिलें ओल्बरान की आसून सुद्दां युनिवर्स ब्रायट, आमकां तो रातचो ब्रायट दिश्टी पडना. आनी हो ओल्बर्स पॅराडॉक्स जो आसा एस्ट्रोनॉमीचो एक क्वेश्चन मार्क, हो खूब वर्सां, ऑलमोस्ट 350 वर्सां पर्यंत सायंटिस्टांक कन्फ्यूज करत रावलो. तांकां कळत ना, एक्सप्लेन करपाक कळत ना. एक्चुअली तुमी म्हणटले इतलें कॉमन आसा, पूण सायंटिफिकली आमी सगळे जर फॅक्ट स्टडी केले जाल्यार एक्सप्लेन करपाक शकलेच ना सायंटिस्ट कांयान डार्कनेस कित्याक आसपाक जाय. ओल्बर्स पॅराडॉक्स हे कन्सिडर करुया. कितें म्हणटा तातूंत 3 वस्तू बेजिकली म्हणल्या. फर्स्ट की आमचो युनिवर्स इनफायनायट. इनफायनायट म्हणजे सामको व्हडलो, ताका एंडूच ना, तो खूब व्हडलो आसा. एक्चुअली आसा पूण ओल्बरान समजल्लो तितलो ना, एक्चुअली आज डिस्कवर केला. सेकंडली
ओल्बर म्हणटा युनिवर्स स्टॅटीक आसा, म्हणजे तो चेंज जायना, तो मूव जायना, तो आसा तसोच फर्म एका जाग्यार आसा आनी तो आसा तसो आसा, तातूंत कांयच हालचाल जायना. आनी थर्ड पॉयंट ओल्बरान म्हणला आपल्या पॅराडॉक्सान की अशें जर आसा, युनिवर्स जर चड व्हडलो आसा आनी तो चेंज जायना जाल्यार आमी पृथ्वीचेर खंय रावूं, आमी जेन्ना आकाशा कडेन पळयता तेन्ना प्रत्येक पॉयंटाच्यान आकाशान प्रत्येक पॉयंट आसा ते प्रत्येक पॉयंटात आमकां एक स्टार दिसपाक जाय आनी इतलो स्टारांचो दाट पड्डो आकाशान दिसपाक जाय फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द युनिवर्स. इतलो टायम युनिवर्सा कडेन आसा जो आज आमकां ते प्रत्येक स्टाराची लायट आमच्या दोळ्या पर्यंत पावोवंक मेळपाक जाय. सो अशें जर आसा जाल्यार ते प्रत्येक स्टार युनिवर्सान जर 50 कोटी बिलियन ट्रिलियन स्टार आसा अशें म्हणया, प्रत्येक स्टार आमकां दिसपाक जाय अशें ओल्बर म्हणटा, पूण ते आमकां दिसना. आमी जेन्ना आकाशा कडेन पळयतात नक्षत्रांच्या मदीं आमकां सगळो काळोख दिश्टी पडटा. थोडे स्टार आसात आनी काळोख चड आसता. हो कित्याक पळोवया. एक सिंपल एग्जाम्पल तुमकां दिता. हो कितें म्हणूंक सोदता तो ओल्बर. तुमी इमॅजीन करात की तुमी एक जंगलान भितर आसात, एक सामकें दाट जंगल, सामकें घनदाट म्हणटा तशें जंगल, तातूंत मदीं तुमी उबे आसात आनी तुमी आपल्या भोंवती पळयतात फक्त झाडां. हें जंगल इनफायनायट आसा, म्हणजे हे ब्रह्मांडांत हें जंगल सोडून दुसरें कांय ना. दीस एंटायर फॉरेस्ट इज द युनिवर्स अशें समजात. तुमी जे जे कडेन पळयतात तुमकां कितें दिसतलें? पयलीं तुमच्या भोंवती झाडां दिसतलीं, तांच्या मदीं गॅप आसा तातूंत झाडां दिसतलीं, तांच्या मदीं गॅपान झाडां दिसतलीं आनी तुमी पळयता थंय नजर वता थंय फक्त झाडांच झाडां दिसतलीं. तुमी जर जंगलाच्या मदीं एक दाट जंगलाच्या मदीं आसात जाल्यार तुमकां जंगलाच्या भायर दिश्टी पडचें ना, सगळे कडेन फक्त झाडां दिश्टी पडटलीं. एक्झॅक्टली हें ओल्बरान म्हणलां की आमचो युनिवर्स येदो व्हडलो आसा, तातूंत इतले ब्रायट ऑब्जेक्ट्स आसा की आमी पळयता थंय आमकां फक्त उजवाड दिसपा जाय, रातचो सुद्दां उजवाड दिसपा जाय, तो कित्याक दिसना? हो क्वेश्चन मार्क म्हणजे ओल्बर्स paradox. Why is the sky dark at night? You might think the answer is obvious. The sun isn't up. But the only reason the sky looks blue during the day is that sunlight scatters off of the atmosphere. If we didn't have an atmosphere, like on the moon, the sky would always be dark, even when the sun is shining. So let's rephrase the question. Why is space dark? I mean, space is full of stars, countless stars which are all about as bright as the sun. And in an infinite eternal universe, no matter what direction you picked, if you looked far enough in that direction, you would see a star or galaxy. So the whole sky should be as bright as the sun, night and day. And since it's not, does the darkness of the night sky mean that there's some distance away from us when stars and galaxies just stop? A boundary between something and nothing? An edge to the universe? Not exactly. फुडें 1610 सालांत आमचो फेमस एस्ट्रॉनॉमर जोहानिस केप्लर जाणें आमकां सगळी सोलार सिस्टमाची थियरी दिली. सोलार सिस्टम कसो आसा, प्लॅनेट्स कशे आसा, ताजे बद्दल तुमी ऑलरेडी खूब पळयलां. सो जोहानिस केप्लरानूय हो प्रॉब्लेम घेतलो. ताणें प्रयत्न केले इन 1610 हे सॉल्व करपाक की आकाश रातचो काळो कित्याक आसता. केप्लरान सजेस्ट केलें की स्पेस आमच्या युनिवर्सांत आसा तो लिमिटेड आसा, तो अनलिमिटेड इनफायनायट ना आनी स्टार्सूय बी लिमिटेड आसा. सो आमची जे कडेन दृश्टी वता त्या कडेन आमकां स्टारां दिसनात बिकॉज युनिवर्स लिमिटेड आसा. अकॉर्डिंग टू केप्लर तुमी जेन्ना ब्रह्मांडा कडेन पळयतात, वेन यू लूक एट द स्काय, तुमी सांजचे वचून आकाशा कडेन पळयतात तेन्ना तुमकां स्टार्स दिसता, तितलीच स्टार्स आमच्या युनिवर्सांत आसात आनी तांच्या फाटल्यान जो काळोख दिसता दॅट इज द बॅकग्रावंड, द एंड ऑफ द युनिवर्स. ताच्या पलीकडे कांय युनिवर्स ना, ते एंड आसा, थंय कांय ना म्हणून ती स्टारां दिसनात, म्हणून काळोख दिसता अशें केप्लरान म्हणलें. पण ही वॉज रॉंग. आमी आज सोदून काडलां. तुमचे कडेन जर टेलिस्कोप आसा जाल्यार तुमी तो टेलिस्कोप घेवन अंतराळात पळयलें, एक काळखाच्या पोर्शनान तुमी आकाशान रातचें पळयलें की तुमकां हजारांनी स्टार्स दिश्टी पडटलीं. ही स्टार्स जी आमच्या दोळ्यांक दिसता ती खूब कमी आसा. 1% ऑफ द स्काय, 99% आमकां दिश्टी पडना बिकॉज ती फेंट आसतात. स्टारां सगळे कडेन असतात पूण ती आमच्या दोळ्यांक दिसनात. इवन हबल स्पेस टेलिस्कोप जो सगळ्यात व्हडलो टेलिस्कोप स्पेसान आसा ताणें सुद्दां डिस्कवर केलां. हबल डीप स्काय ही सुंदर इमेज आमकां धाडून दिल्या की हजारांनी कोट्यांनी बिलियन्स ऑफ किलोमिटर्स पयस काळखान जे कडेन आमकां कांय दिसना थंय सुद्दां कोट्यांनी गॅलेक्सी आसूं शकतात. हें हबल स्पेस टेलिस्कोपानूय डिस्कवर केलां. 1720 हे सालांत एडमंड हेली आशिल्लो. एडमंड हेली म्हणजे तुमी वळखतात हेलीस कॉमेट, जाणें डिस्कवर केल्लें. सो एडमंड हेलीन कन्क्लुजन केलें
की बेजिकली स्काय रातची डार्क आसपाक जाय ओन्ली फॉर वन रिजन की स्टार्स इतली फेंट असतात की आमकां दिसूं शकनात. पण ॲक्च्युली इट इज रॉंग. स्टार्स आर नॉट फेंट. स्टार्स आर व्हेरी ब्रायट. स्टार्स खूप ब्रायट असतात, फक्त आमच्या दोळ्यांक ती फेंट दिसतात. ताकाय रिजन आसा, तो फुडें सांगता तुमकां. शेवटी ओल्बर्स पॅराडॉक्स, वाय द नायट स्काय इज डार्क, हे कोडे सुटले इन 1929 सालांत. एडविन हबल हो अमेरिकेचो एक सामको थोर व्हडलो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो आनी तो कार्लटेक कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हे ऑब्झर्वेटरीन आशिल्लो. ताणें एक क्रिटिकल डिस्कवरी केली. टेलिस्कोपांतल्यान अंतरिक्ष स्टडी करतना ताका कळ्ळें की आमी युनिवर्सान इतलेच जाग्यार नात. वी आर नॉट द ओन्ली थिंग इन द युनिवर्स. आमकां दिसता तितलोच युनिवर्स ना, तो चड व्हडलो आसा आनी हो युनिवर्स एक्सपांड जायत आसात. तो एवरी सेकंड हजारांनी किलोमिटर स्प्रेड जायत आसा आनी व्हडलो व्हडलो एवरी सेकंड जायत आसा. आनी ही डिस्कवरी, हे डिस्कवरीन हे पझल मातशेंशें सॉर्ट आउट जालें की वाय द नायट स्काय एपियर्स डार्क. There is enough luminous matter in the universe to completely light up the night sky, brighter than the surface of the sun. If you add up all the photons spewing out of all of the stars and galaxies and the space in between, there is enough to light up the universe. Yet when we look up at the sky, this is clearly not the case. So, why is the sky dark at night? Many have been thinking about this for a long time. It can be traced as far back as Thomas Digges in the mid-1500s, Johannes Kepler in 1610, and even later by Edmund Halley in the 18th century. And curiously, even Edgar Allan Poe anticipated possible explanations as to why the night sky is dark. But it was not popularized as a paradox until German amateur astronomer Heinrich Wilhelm Olbers began to think about it in the 19th century. It became known, not surprisingly, as Olbers' paradox. Instead of a brilliant curtain of light comes from more recent observations and discoveries about our universe made since Olbers' time. In the 19th century, the nature of space-time and the large-scale structure of the universe was not yet understood. Indeed, astronomers didn't even know there were other galaxies besides ours, much less that they were all racing away from each other. From what was known up to about the 19th century, it seemed very reasonable that the universe was infinitely old and unchanging. And in such a universe, Olbers' paradox is a real problem. We now know, however, that the universe is not infinitely old and static. The universe had a beginning, given birth by the Big Bang. This has important implications for Olbers' paradox. Because the universe has a finite age, one reason our night sky is dark is that many photons have not had time to reach us. Those that have lie within our observable universe. This would not be so if the heavens had been around forever. The darkness of the night sky is a characteristic that argues against infinity.